क्रिस्तताई म्हज्या मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज आमी ऑल सेंट्स डे सगळ्या सांता भक्तांचें परब समोर रमता. तर भाग्यवंत म्हणजे कोण? हू इज सेंट? जायते भाग्यवंत आमकां खबर आसात इगर्ज मातयेंत. भाग्यवंत आंतोन, भाग्यवंत फ्रांसीस सावेर, भाग्यवंत जोसेफ वाज, हे सगळे भाग्यवंत. तर हे भाग्यवंत म्हणजे कोण? हे देवदूत न्हय. भाग्यवंत म्हणजे स्वर्गार्थान सकल संवसारांत पडलोले न्हू, डायरेक्ट स्वर्गार्थान येवंक ना. ते आमचे भाशेन मनीस ह्या संवसारांतच ते जियेले, एका कुटुंबात ते जल्मले, पूण ते आयज खंय आसात? आयज स्वर्गा राज्यांत आसात. कित्याक ते भाग्यवंत जाले? कित्याक जेजून जें कितें आमकां सगल्यांक शिकयलां तें सगळें तांणी आपल्या जिवितांत पाळलें. भाग्या विशीं आयज आतां शुभ वर्तमानांत आमी आयकलें तें सगळें तांणी तांच्या जिवितांत पाळलें. देवाचें उतर तांणी आयकलें तितलेंच न्हय, आपल्या जिवितांत वेव्हारांत घायलें. 10 मांदामेंट जे आसात तें तांणी आपल्या जिवितांत नियाळ केलें आनी ताचे प्रकार ते आपल्या जिवितांत चलूंक लागले. आनी अशें एक भाग्यवंत जिवीत तांणी ह्या संवसारांत आसतनाच ते जियेले. पातोक तांणी सोडलें. जायत्यांच्या जिवितांत पातोक आसलोलें, पूण तांणी वळखून गेलें पातोक आसा, हें पातोक सोडून हांवें जिवंक जाय म्हूण ताणें एक निर्णय केलो तांच्या जिवितांत. आनी ह्या निर्णया प्रकार सदांच पातोक सोडून ते जिवंक लागले. त्या खातीर आयज ते भाग्यवंत जाल्यांत. आतां हें भाग्यवंत फ्रांसीस सावेर, भाग्यवंत जोसेफ वाज, भाग्यवंत मदर तेरेसा हांचे सगळ्यांची परब आमी वेगवेगळ्या दिसाक करता. पर्टिक्युलर डेट आसात. भाग्यवंत फ्रांसीस सावेरेची परब आमी डिसेंबराच्या 3 तारखेर करता. अशें एक एक पर्टिक्युलर डेट दिलोली आसा. पूण आयज आमी ऑल सेंट्स डे सगळ्या सांता भक्ताची परब मनयता. म्हणजे कोणाचें हें परब? जे कोणाक ऑफिशियली डिक्लेअर करूंक ना भाग्यवंत म्हूण, पाप साहेबान डिक्लेअर करूंक ना भाग्यवंत म्हूण, तांचें परब आयज. जायते फावटी ते भाग्यवंत आमच्याच कुटुंबांत आसतले. जरी तर ह्या मनशांनी आपल्या जिवितांत मोगाचें जिवीत जियेलें, जरी तर देवाचें मांदामेंत आपल्या जिवितांत पाळून ते जियेले, एकामेकाचो हुस्को दाखोवन ते जियेले जाल्यार तेय भाग्यवंत. पूण सगळ्यांक इगोर्ज माता रेकॉग्नायज करना ऑर ऑफिशियली डिक्लेअर करिना भाग्यवंत म्हूण. पूण आमकां खबर आसा तांचें जिवीत पळोवन आयज तांचें परब म्हज्या मोगाच्या भयणी भावांनो. आतां हे भाग्यवंत जे आसात खंय आसात? स्वर्गार आसात. त्या खातीर आमी सत मानता म्हणटाना सांगता भक्तांचो एकतार. हांव सत मानतां भक्तांचो एकतार. भक्तांचो एकतार म्हणजे कितें? कम्युनियन ऑफ सेंट्स. हें भक्तांचो एकतार, कम्युनियन ऑफ सेंट्स खंय आसा? स्वर्गा राज्यांत. जे कोण ह्या संवसारांत एक बरें जिवीत जिवन देवाची खुशी आपल्या जिवितांत करून ते ह्या संवसारांत जियेले, ते आयज स्वर्गा राज्यांत आसात. तर आमचो भावार्थ कितें? आमी एक दीस भाग्यवंत जातली हांव. आमी एक दीस ह्या भक्तांच्या एकतारांत एकपडटली हांव. वी विल बी ऑल्सो इन कम्युनियन ऑफ सेंट्स. आमकां सगल्यांक भाग्यवंत जावंक आपयलां. थोड्यांकूच विंचून काडून भाग्यवंत जावंक न्हू, सगल्यांक आपयलां भाग्यवंत जावपाक. जो कोण पवित्र स्नान घेता आनी जेजूचे शिकवणे प्रमाणे चलता तांकां सगल्यांक भाग्यवंत जावंक आपयलां. त्या खातीर भाग्यवंत पाद्रे पियो अशें म्हणटलो, लेट अस लिव अ लायफ ऑफ सेंटहूड ऑन अर्थ. एज वी लिव अ लायफ टुगेदर हियर ऑन अर्थ, सो ऑल्सो वील बी एबल टू लिव लायफ टुगेदर इन हेवन. आमी ह्या संवसारांत आसतना सगळें बराबर जियेता, सांगाता जियेता. तशेंच आमचें जिवीत ह्या संवसारांत सोंपल्या उपरांत आमी स्वर्गा राज्यांत सांगाता जियोंक ह्या संवसारांत आसतनाच भाग्यवंतपणाचें, पवित्रपणाचें जिवीत जियोंक भाग्यवंत पाद्रे पियो आमकां सांगता. तर आमचें जिवीत भाग्यवंतपणाचे वाटेर चलोवंक कितें करपाचें? हाव कॅन वी बिकम सेंट्स? आमकां सगल्यांक भाग्यवंत जावपाक आपयलां. वी हॅव अ इन्विटेशन टू बिकम सेंट्स. हाव टू लिव द लायफ ऑफ होलिनेस हियर ऑन अर्थ. आमच्यांनी ह्या संवसारांत कशें पवित्रपणाचें जिवीत जिवंक जाता. जरी तर तुमी भाग्यवंताच्या जिविताचेर नियाळ केलां जाल्यार, तांचें जिवीत तुमी वाचलें जाल्यार, तांच्या जिवितांत पातक तांणी केलें.
पातक तांणी केलें. तांच्या जिवितांत जायते संवसाराची वस्तू तांणी आपणावन घेतली, पूण तांणी वळखून घेतलें तें जावन आसा पातक. भाग्यवंत अगस्टीन ताचें जिवीत तुमी पळयात. जायतीं वर्सां तो वायट जिवीत तो जियेतलो, पूण जेन्ना ताणें देवाचें उतर आपल्या जिवितांत घेतलें आनी आवयच्या मागण्यान ताचें जिवीत बदल्लें आनी ताणें जिवीत बदलून जें कितें वायट आसलें त्या जिविताक तो मेलो. ही डायड फॉर द ओल्ड सिन्स, ही डायड फॉर द अर्लियर लायफ आनी नवें जिवीत ताणें सुरू केलें. आनी अशें जें कितें जेजून शिकयलोलें मांडामेंट जें आसा तें सगळें आपल्या जिवितांत पाळ्ळें आनी तो आयज भाग्यवंत जाला. आमी जायते फावटी चिंतले हांव कितें हांव व्हडलो पातकी, म्हाका देव चान्स दिना भाग्यवंत जावपाक. ना, सगल्यांकी चान्स आसा, सगल्यांकी देवान आपयला भाग्यवंत जावंक. तर आयजच आमी आमचें जिवीत बदलुया. जें कितें वायट आमी केलां तें जालें, एक नवें जिवीत सुरू करात. भाग्यवंतपणाचें जिवीत ह्या संवसारांत आसतनाच सुरू करात आनी आमकांय देव भाग्यवंत करतलो. तर आयज आमी सगळ्या भाग्यवंतांचें परब कित्याक समोर रमता? पयलें आमी त्या मनशाक मान दिवंक. हें आमच्या जिवितांत जायते फावटी करता. जायते भाग्यवंताचें फेस्त परब आमी समोर रमता, तांकां आमी मान दिता. जायतें सेलेब्रेशन वेगवेगळ्या गांवांनी आमी वेता. जायते आतां भाग्यवंत फ्रांसीस सावरेचें परब आसा. जायते लोक येतात वेगवेगळ्या गांवांतावन, कित्याक ताका मान दिवंक. तो ह्या संवसारांत एक बरें जिवीत जियेलो, देवाचें जें कितें उतर आसा ताणें आपल्या जिवितांत घेतलें, नियाळ्ळें आनी देवाचें उतर लोकांक परगट केलें आनी जायत्या लोकांक देवा सरशीं आपोवन हाडलें. तें वळखून घेवन ते आयज भाग्यवंत फ्रांसीस सावेरा लागीं येतात ओ दुसऱ्या भाग्यवंता लागीं वेतात. फकत मान दिवचें तितलेंच न्हय आमच्या जिवितांत, आमी आनी कितें करता? तांचें जिवीत नियाळपाचें गरज, भाग्यवंताचें जिवीत नियाळपाचें गरज. आमच्या कुटुंबांत जायते भाव भयणी जे जियेले, एक बरें जिवीत ते जियेले. तर आमी जें जिवीत जियेता त्या जिविताचेर नियाळ करुया. जरी तर आमी बरें जिवीत जियेना जाल्यार तें वायट जिवीत जें आसा तें सोडून बरें जिवीत जियोवपाक एक आमी पावल मारुया. जेन्ना आमी एक निर्णय घेता, डिसिशन घेता आमच्या जिवितांत बरीं पावलां मारूंक, देवाच्या त्या स्वर्गा राज्यांत वेच्या त्या वाटेर चलूंक आमची पावलां मारता जाल्यार देव आमचेर आशिर्वाद घालतलो. एक खरें आनी स्वताचें जिवीत जियोवपाक तोच आमकां आदार दितलो. अशें समोर कितें करता? दुसरें, आमी भाग्यवंता लागीं मागूंक सांगता. वी आस्क द इंटरसेशन ऑफ द सेंट्स. जायते फावटी आमी जायते भाग्यवंता लागीं मागता न्हू. जायते फावटी आमी सांगता भाग्यवंत आंतोन पावरफूल, कितें आमी सांडल्यार तो आमकां सोदून दिता. भाग्यवंत आंतोन सोदून दिना, ताका ही पदवी दिला देवान. जेन्ना आमी ह्या भाग्यवंता लागीं मागता तो भाग्यवंत जेजू लागीं देवा लागीं मागता आनी आमचे पासत विनोती करता. भाग्यवंत आमच्या जिवितांत मिलाग्रे करिना, देव आमच्या जिवितांत मिलाग्रे करता. पूण आतां जें कितें भाग्यवंत देवा लागीं मागता देव आमकां दिता. कित्याक? जेन्ना ते भाग्यवंत ह्या संवसारांत जियेताले, एक पवित्र जिवीत ते जियेताले, लोकां पासत ते मागताले. सदांच मिसाच्या बलिदानांत वो जेन्ना ते मागणें करतले, लोकांचे कश्ट दूख ते देवाक भेटयतले. आतांय ते तांच्या जिवीत ह्या संवसारांत सोंपल्या उपरांत स्वर्गा राज्यांत जेन्ना ते आसात, देवा लागीं जेन्ना ते आसात, देवा सांगाता जेन्ना ते आसात, आमचे पासत संवसारांचे लोक आसात, आमचे पासत ते मागतात. तर जेन्ना आमी ह्या भाग्यवंता लागीं विनोती करता, तो भाग्यवंत वचून डायरेक्ट जेजू लागीं सांगता, देवा लागीं सांगता अशें अशें मागणें केलां आनी तें मागणें आमच्या जिवितांत देव मिलाग्रे करून पूर्ण करता. तर तो भाग्यवंत व्हडलो, हो भाग्यवंत ल्हान न्हय. सगळे भाग्यवंत खंय आसात? कम्युनियन ऑफ सेंट्स, भक्तांचो एकठार, ते देवा सांगाता हाजीर आसात. जेन्ना आमी मागता तांचे लागीं ते आमकां आदार दितात. फकत तांच्याच बळान न्हय, देव आपल्या शक्तीन आनी बळान आमकां आमच्या जिवितांत मिलाग्रे करता. तर आमी हें भाग्यवंतांचें जिवीत नियाळ करपाचें गरज. फकत तांकां नोमान करपाचें आनी तांचे लागीं मागपाचें तितलेंच न्हय, आमच्या जिवितांत इमिटेशन ऑफ द सेंट्स, तांचें जिवीत आमचें जिवीत करून घेवपाचें. जशें ते ह्या संवसारांत जियेले तेंच जिवीत आमचें करून घेवपाचें.
ताणी कितें केलें? देवाची खुशी केली आपल्या जिवितांत. देवाचें मांदामेंत आपल्या जिवितांत ताणी पाळलें. जे कितें साक्रामेंत आसात ताणी तें साक्रामेंत आपल्या जिवितांत घेयलें आनी बरें खरेपणी परत परत जेजूक ताणी आपल्या जिवितांत घेवन देवाचो मोग ताणी आपल्या जिवितांत अनुभव केलो. तर हे 7 साक्रामेंत आसात. हे 7 साक्रामेंत एकूच फावटी आमकां इगोर्ज माता दिना. जेन्ना ल्हान आसता हांव तेन्ना पवित्र स्नान, मागीर जेन्ना व्हड जाता हांव कुमसार, कुमिन्यांव, मागीर कन्फर्मेशन, क्रिस्म जें आसा, हे दर एका साक्रामेंता वरवीं आमकां देव पवित्र जावंक आपयता आनी देव आमकां पवित्र करता. हें पवित्रपणाचें जिवीत जिवंक जेजू आमकां ह्या संवसारांत आसतनाच तयार करता. जरी तर आमी हें साक्रामेंट जे आसात आमच्या जिवितांत जियेता जाल्यार आमकां त्या स्वर्गा राज्यांत पावूंक सोंपें जाता, इजी जाता. त्या खातीर भक्तिवंत कार्लो अकोतीस तो सांगतालो, युकरिस्ट इज द हायवे टू हेवन. मिसाचें बलिदान जावन आसा एक व्हडलो रस्तो स्वर्गा राज्याक पावूंक. दर एक साक्रामेंतान देव आमकां पवित्र करता आनी तशेंच जेन्ना आमी मिसान परत परत भाग घेता जेजूक आमच्या काळजांनी घेता. आनी तितलेंच न्हय, जेजूक आमच्या काळजांनी घेवचें तितलेंच न्हय, आमकां देव शक्ती दिता, बळ दिता एक बरें जिवीत जिवंक, स्वर्गाच्या वाटेर आमची पावलां मारूंक. ह्या भाग्यवंतांनी कितें केलें आपल्या जिवितांत? परत परत ह्या मिसाच्या बलिदानांत तांणी भाग घेयले, जेजूक तांच्या काळजांनी घेयलें. तितलेंच न्हय, फकत पवित्र युकरिस्ताच्या साक्रामेंतांत मिसाच्या बलिदानांत तितलेंच न्हय, पूण कुमसारांतूय तांणी भाग घेलें. कित्याक तांकां कळीत जालें, हय म्हज्या जिवितांत पातकां आसात. जरी तर तुमी भाग्यवंत मदर तेरेजाचें जिवीत वाचतात जाल्यार थंय तुमकां कळीत जाता, मदर तेरेजा सुमानाक 3-4 फावटी तरी कुमसाराक वेताली. जरी तर तुमी तिचें जिवीत पळयल्यार पातक तिणें कांय चड करूंक ना, पूण तिका कळीत आसलोलें ह्या कुमसाराच्या साक्रामेंतांत फकत जेजू म्हजी पातकां बक्षिना, पूण म्हाका पवित्र आत्मो दिता. ह्या पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन बळान हांव एक बरें जिवीत जिवंक शकतली म्हूण तिका बरवस आसलेलो, भावार्थ आसलेलो. त्या खातीर ती परत परत कुमसाराक वेताली. आमच्या जिवितांत ह्या कुमसाराचो फायदो आमी घेवया आनी तशेंच मिसाच्या बलिदानाचो फायदो आमी घेवया. जेजू आमच्या काळजांत येता आनी आमकां नवें जिवीत जिवंक तो आदार दिता. आनी अशें ह्या संवसारांत जियेतना पवित्र जिवीत जिवंक आमची पावलां मारुया. आयज आमी ह्या भाग्यवंतांचें जें परब समारंभांत सगळ्यांक आमकां भाग्यवंत जावंक आपयलां. हे भाग्यवंत स्वर्गांतान पडलोले न्हय, पूण संवसारांतच ते जियेले. पातकाक ताणें पाठ केलें आनी तशेंच जेजूचे सांगात तांणी जोडून जेजून जें शिकयलां तें तांणी तांच्या वेव्हारांत गायलें आनी ते जियेले. तें करूंक देवाची कृपा आमी मागुया. आमेन.